अनेक या कार्यवेळीचे यजमान बिहार राज्याचे राज्यपाल आदरणीय श्री राजेंद्र जावडेकर, चैतन्य प्रतिष्ठानाच्या वतीने एक राखी सैनिकासाठी असो आयचो कार्यक्रम असा. या एका वाक्यान सगळें कितें खरें म्हणजे आयिल्लें आसा. एक राखी आमच्या वतीन सीमेर जे आमचे सैनिक आसात तांची याद करून तांच्या हातान राखी बांधपा खातीर आमी धाडटात आणि अत्यंत कृतज्ञतेन नम्रतेन तांच्या पराक्रमाचे आम्ही स्मरण करतात. ते आमच्या खातीर जे काम करतात ताजी आम्ही याद करतात. असो इतलो साधो सोपो कार्यक्रम चैतन्य प्रतिष्ठानाच्या वतीन फाटली जवळजवळ 10 वर्सां आम्ही हो कार्यक्रम करतात. हांव एक फावट सभापती असताना कोल्हापुराक गेल्लो आणि कोल्हापुराक वतकच त्या कार्यक्रमाचेर एक थंय कार्यक्रमाक गेलो. थंय कार्यक्रमात अशेंच ल्हानसोच कार्यक्रम पण थंयच्या माणकुल्या भुरग्यांनी राखीव एकठांय केल्ल्यो आणि हांवें कित्याक एकठांय केल्यो काय म्हणून विचारलें जाल्यार थंय म्हणपाले आमी थंय सीमेचेर धाडटात. म्हाका थंयच्यान ती प्रेरणा मेळ्ळी ल्हान भुरग्यां कडल्यान आणि तो कार्यक्रम गोंयांतय जावपाची गरज आसा अशें दिसलें. आज तुम्ही सगळे जाण इतल्या मोठ्या संख्येन हांगासर आयल्यात आणि आयच्या ह्या अशा कार्यक्रमाच्या वेळार आमच्या हांगासर व्यासपीठाचेर उपस्थित आसात गोंयचे मुख्यमंत्री माननीय प्रमोदजी सावंत, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरकार्यवाह आदरणीय दत्ताजी, पंजीम जिमखानाचे अध्यक्ष आमच्या सगळ्यांच्याच परिचयाचे म्हजो मित्र मनोज बाब काकुलो, हांगा सभागृहांत बशिल्ले आमचे मंत्री विश्वजीत आसात, रोहन खंवटे आसात, आमचे खासदार सदानंद तानावडे आसात, नरेन सावयकर, सिद्धार्थ असे सगळे तसे बशिल्ले आसात. आमच्या बरोबर हांगासर ब्रिगेडियर साहनी आसात, कमांडर श्रीवास्तव आसात, जे ह्या कार्यक्रमा खातीर मुद्दम उपस्थित रावल्यात आणि हांगासर मोठ्या संख्येन जमिल्ल्या गोंयच्या वेगवेगळ्या भागांतल्यान आयिल्ल्या नागरीक भावांनो, भयणींनो आणि म्हज्या ल्हान ल्हान मित्रांनो, हो कार्यक्रम इतल्याच खातीर आसा हांवें सांगलें तशें की आमच्या मनान एक खंय तरी आसता की आमी आमच्या गांवांत आसतात, घरान आसतात, आमच्या राज्यान आसतात, पण आमच्या संरक्षण करपी थंय सीमेर कोण तरी आसात. तांचे संरक्षण, तांचे स्मरण हे आमी केन्ना तरी करपाची गरज आसता. हो कार्यक्रम इतलेच याद करून दिवपा खातीर आसा. एक राखी सैनिकांसाठी चैतन्य प्रतिष्ठान गोवा हांच्या वतीन आयोजित केल्ल्या ह्या कार्यक्रमाक व्यासपीठाचेर आसात बिहारचे राज्यपाल श्री राजेंद्र आर्लेकर. त्याचबरोबर आयच्या कार्यक्रमाक खास वक्ते म्हणून हांगासर उपस्थित आसात आदरणीय दत्ताजी, मनोज बाब काकुलो, उपस्थितांपैकी असतात आमचे मंत्री विश्वजीत राणे, रोहन खंवटे, खासदार सदानंद तानावडे, माजी आमदार, माजी खासदार, पणजेचे सगळे प्रतिष्ठित नागरिक, म्हज्या मोगाळ भावांनो आनी भयणांनो, सगळ्यात पहिली चैतन्य प्रतिष्ठान हांच्या खातीर एक नेटान ताळी वाजयात. गेली 10 वर्सां कंटिन्युअसली न चुकता गोंयांतल्याच राखीव सैनिकांसाठी
बॉर्डरीचेर ते धाडटात आनी हे धाडपा खातीर इनिशिएटीव श्री राजेंद्र आर्लेकर हांच्या लिडरशिपीच्या सकयल ते सातत्यान धाडटाले. म्हाका दिसता फाटलीं 2 वर्सां तांकां स्वता राखी बांदपाक मेळप हें तेंचें भाग्य आसा. हिमाचल प्रदेशांत असल्या कारणान तेंच्यांनी स्वता राखी वचून सैनिकांक बांदपाचें भाग्य तांकां मेळ्ळें. खरें म्हणजे आमच्या भुरग्यांचें भाग्य आसा की आमकां सैनिकांक राखी धाडपाक चैतन्य प्रतिश्ठानान एक संदी दिली. चैतन्य प्रतिश्ठान वेगवेगळी कामां स्पेशली स्पेशल भुरग्यां खातीर हायस्कूल चलोवपाचेंय काम हे उसगांव हांगासर करता. सातत्यान अशाच पद्दतीची वेगवेगळी कामां चैतन्य प्रतिश्ठानच्या वतीन गोंयांत सातत्यान घडटा. खूब बरें दिसता की ह्या कार्यक्रमाच्या निमित्तान परत एकदां म्हणजे आमी देश प्रेम जागोवपाचें काम म्हणजे हांव अशें म्हणना की भुरग्यांच्या मदीं परत एकदां जी चैतन्य निर्माण करपाचें काम हें चैतन्य प्रतिश्ठानाच्या वतीन करता. तांच्या कामाक हांव शुभेच्छा दिता. हांव तुमचो चड वेळ घेवचो ना. आमी सगळे जाण माननीय दत्ताजीक आयकपा खातीर खास करून हांगासर आयिल्ले आसा. त्या बद्दल ह्या कार्यक्रमाक हांव शुभेच्छा दिता आनी म्हाजी 2 उतरां सोंपयता. देव बरें करूं. नमस्कार. नत शिरसो वन्दामहे वयं सैनिकवीरवरान् धारातीर्थे तपश्चरणत मृत्युञ्जय वीरान्. नत शिरसो वन्दामहे वयं सैनिकवीरवरान् धारातीर्थे तपश्चरणरत मृत्युञ्जय वीरान्. दूरं विहाय निज परिवारं निखिलानाप्तजनान् राष्ट्ररक्षणे बद्धपरिकरान् राष्ट्रभक्तिनिरतान् शीतोष्णम् अविगणय्य सृष्टेस्तथा विरतवृष्टिम् पराजित्य नैसर्गिकविपदां सततं कार्यरतान्. सुखिनौ भवन्तु देशवासिनः इत्यर्थं नितरां सुखेन दातुं प्राणाहुतिमपि यज्ञे सिद्धान् रक्षन्तु तान् प्रकृतिर्. निवासी है. आपने 1978 में बेंगलुरु विश्वविद्यालय से अंग्रेजी विषय में स्नातकोत्तर की शिक्षा ग्रहण की है. आप 1968 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक बने एवं 1978 से संघ के प्रचारक बने. आप विद्यार्थी परिषद में विविध दायित्वों का. आम्ही जो हा कार्यक्रम करतो त्याला दरवर्षी त्याचा प्रतिसाद वाढत जातो याच्याबद्दल आम्हाला खूप आनंद आहे. आणि ज्या एका विशिष्ट हेतूने आम्ही हा कार्यक्रम करतो तो म्हणजे आपल्या प्रदेशात सगळ्या लोकांमध्ये राष्ट्रप्रेमाची देशहिताची वगैरे आणि खास करून आपल्या जवानांच्या बद्दलची एक विशिष्ट त्यांच्या कृतज्ञतेची भावना निर्माण व्हावी म्हणून. आणि याच्यात आम्हाला खूप मोठ्या प्रमाणावर यश मिळतं आणि म्हणून हा कार्यक्रम अधिकाधिक लोकांच्या प्रतिसादामुळे वाढत जातो, मोठा होत जातो. त्याबद्दल त्या लोकांनाही सगळ्या लोकांना खास करून विद्यार्थ्यांना धन्यवाद दिले पाहिजे. यावर्षी किती राख्या जमल्या टोटल? आम्ही गेल्या वर्षी साधारणपणे 10,000 जमल्या होत्या. यावेळेची आमच्या 26,000पेक्षा जास्त राख्या जमलेल्या आहेत आणि या सगळ्या राख्या आम्ही सीमेवरील आमच्या जवानांपर्यंत पोहोचवल्या. हिमाचलचे राज्यपाल असताना तुम्ही स्वतः सीमेवर जाऊन राख्या बांधल्या होत्या. यावेळीचं कसं असणार? हिमाचलमध्ये असताना माझ्या सौभाग्याचा क्षण असा होता की मला स्वतः जाऊन तिथे जवानांच्या मनगटावर राखी बांधता आले. जे जवान आमचं सगळ्यांचं रक्षण करत आहेत ते सीमेवर जाऊन खास परवानगी घेऊन गेलो होतो आणि त्यावेळी तिथे जाऊन त्यांना राखी बांधता आली. हा सौभाग्याचा क्षण खूप आनंद वाटला. याही वेळी तसा प्रयत्न करणार.